नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा तुमकां येवकार गोंयकारपण चॅनलाचेर आमची ही कार्यावळ जस्ट कॅज्युअल हातून आमचे आयज मुखेल सोयरे आहा बाब अमित पालेकर, जे जावन आहा आम आदमी पार्टीचे गोंयचे मुखेल. आनी एक्चुअली आज आमी तांचे कडेन पॉलिटिक्स कमी आनी जे जे तांणी ती कॅम्पेन स्टार्ट केला पळय BJPचे बुराक म्हणून, ताजेर उलोवपा खातीर आपयला. आनी ओपोजिशन अलायन्स म्हणजे पॉलिटिक्स आयलीच तातूंत, पूण ओपोजिशनाचें कितें, वी आर नॉट टॉकिंग मोर अबावट वॉट इज हॅपनींग एनीवेअर, बट वॉट इज हीज प्लॅन्स, what is his plans for 2027, because it's just around the corner now. 2027 एक 17-18 महिने उरले. So basically we are going to talk to him what exactly is his plans. Namaskar Amit Bab, glad to have you here, and you have given your precious time to come. Actually I know you are a very busy lawyer. So Amit Bab, you have started a campaign called BJPचे बुराक, आनी आमी तुजे ते तूं स्कूटर चलयता आसतना पळयला आनी तातूंत तूं तो सॉंगूय म्हणटा दुखोता म्हणून. एक्झॅक्टली कितें दुखतलें तें मातशें आमकां आमचे व्ह्युअर्सांक सांगशी तूं. BJPचे बुराक जी कॅम्पेन आमी सुरवात केली, ती कॅम्पेन सुरवात करपाचें कारण म्हणल्यार इनिशियली आमी जेन्ना रस्ते पळयले गोंयचे आज गांवगांव, लोकांचें एक हें आशिल्लें की हे बेसीक नेसेसिटी जी आसा ती फक्त इलेक्शन लागीं पावतनाच रस्ते चकचकीत कित्याक जाता. म्हणजे 5 वर्सां 4 वर्सां कित्याक रस्ते चकचकीत जायना आनी जस्ट 6 म्हयने 7 म्हयने पयलींच डांबर पडटा. ही आमी म्हणूचो आमी ठरयलें की चल मिडल क्लास जो सामान्य मनीस आसा ताका कितें त्रास जाता म्हणून आमी ती कॅम्पेन सुरू केली, रस्त्याची कॅम्पेन. जेन्ना रस्त्याचे आमी कॅम्पेन लायव्ह करपाक लागले, ताचे व्ह्यूज पळयले आमी, जाल्यार तातूंत आमी एक कातर केलें, तें बुराक म्हणून कातर आसा पळय, तातूंतल्यान ती BJPचो बुराकाची संकल्पना जाली. ताका आमच्याच सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर 1 लाख प्लस व्ह्यूज गेले. हातूंतल्यान दिसपाक लागलें की लोकांक खरीच हे विशय हो जवळचो आसा. तातूंतल्यान ती BJPची बुराक कॅम्पेन सुरू जाली. आनी BJPची कॅम्पेन बुराक कॅम्पेनांतल्यानच आमी जो नंबर केलो अनावन्स, त्या नंबरांतल्यान इतले WhatsApp मॅसेजीस, इतले व्हिडियोज आयले दाखोवपाक रस्त्यांची परिस्थिती कितें ती. आनी आय थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल कॅम्पेन्स आप हॅज रन, बिकॉज खंय ना खंय तरी ती लोकांच्या सामकी लागची आसा. आतां तूं कितें दुखोता म्हणत जाल्यार लोकांक खूब दुखता, आंग दुखता. जेन्ना बायक एक मिडल क्लास मनशाची जी बायक जो खर्च करून ती एक बायक घेता, स्कूटर किंवा कितें आसूं ती जेन्ना खड्ड्यान पडटा आनी ती जेन्ना तो घरा वचून पळयता तेन्ना ताका तेंय दुखता. जेन्ना एक मिडल क्लास मनीस खंय ना खंय तरी आपल्या फॅमिलीक त्रास जावचे न्हय म्हणून एक बेसीक गाडी घेता, ती जेन्ना धाडवता, ती जेन्ना धुळीन मागता, ती जेन्ना तिचे जेन्ना पाट खिळखिळे जाता तेंय दुखता, आंग दुखता ती वेगळीच गजाल. हांव परत एकदां रिपीट करता, म्हजे एक स्टाफ आसा, ताका डॉक्टरान शी इज गोइंग टू बी अ मदर सून. सो ताका तांणी सांगलें की रस्त्यार वयल्यान यूज करनाका म्हणून, कारण इट कॅन रीच टू मिसकॅरेज. इट हॅज रीच टू दीस स्टेज. म्हणल्यार आमकां आज अशे परिस्थिती जाल्या की जो सरकार कोट्टींनी पयशे खर्च करता राजकीय पोळयो भाजपाक, जे कॅम्पेन्स करपाक, इव्हेंट्स करपाक, बेसीक रस्ते दिवपाक कित्याक शकना. सो हो जो विशय आसा, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक आज त्रास जाता. काल हांव शिवोले गेल्लो. शिवोले आमचें थंय एक काम चल्लां. थंय गेल्लो जाल्यार 2 म्हयन्या पयलीं गेल्लो रस्तो, काल रस्तोच ना. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर ही करता कितें भाटल्यान. पणजे स्मार्ट सिटी 1400 कोटीची रस्तेच गायब जाल्या. ब्लॅकलिस्ट जाल्लो कॉन्ट्रॅक्टराक कसो आड वाटेंतल्यान आज CCP काम दिता आनी ताका विदावट दॅट वेटींग पिरियड आज ताका परत काम दिलां. सो खंय ना खंय तरी मरे ह्यो गजाल्यो सामान्य मनशाक लागता. सो कितें दुखता? म्हजें काळीज दुखता. आमी टॅक्स पेयराच्या पयशांची वाट लायता. म्हजें काळीज दुखता. एक सामान्य मनशाक त्रास जाता. म्हजें काळीज दुखता तेन्ना ताजे व्हेइकलाचे पार्ट्स पिड्ड्यार जाता. आनी म्हजें काळीज ह्या खातीर दुखता की सरकार खंय ना खंय तरी इज टेकिंग एवरीबडी फॉर ग्रांटेड. अमित बाब, 2022 केल्ले 27 परत रस्ते तांबडे लाली लायतली, ताका लिपस्टीक लायतली, परत तेच परिस्थिती. अमित बाब, तुजे 2 आमदार आहा, पण हातूंत तुका दिसना आमदारांनी तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा? कारण गव्हर्मेंटान 100 कोटी इयरमार्क केला एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. तर आमदार हातूंत रस्ते कित्याक करून घेवं शकना? तूं दोनूय आमच्या आमदारांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकदां रावंडाक वच, वेळी वच, बेणावली वच, चकाचक. कारण ते काम करून घेवपाक जाणा. दे नो हाव टू गेट द वर्क डन अँड दे नो हाव टू वर्क फॉर द पीपल. आज परिस्थिती अशी आसा की जे BJPन आमदार आसा,
आपली बॉल्सां भरपाक लागले. एक तर तांचे कडेन कॉर्पोरेशन दिल्लें आसा, नाल्यार ते मिनिस्टर आसा, नाल्यार कितें ना कितें आसा. कांय ना जाल्यार PDA दिल्ल्यो आसा, नाल्यार थंय तांकां बॉर्डर घाल्ले आसा. सो फायदो आपलो कसो करप हेंच ते पळयता. सिंपल गजाल हांव तुका नाल्लाची सांगता. 28 रुपयान दिला नाल्ल तांकां तो. जो नाल्ल आज ते 45 विकता पळय, जो नाल्ल चवथीक ताणी जाल्यार सवाय नाल्ल म्हणून, सवाय नाल्लाचे मडे ते लोकांचे. ते तकलेर मारपाचे हांच्या व्हरून नाल्ल तकलेर. 28 रुपयाचो नाल्ल तो. दॅट सप्लाय इज एट 28 रुपीज. हाव आर दे सेलिंग एट 45? सो सामान्य मनशाच्या कोणाक पडून गेलें ना. खंय ना खंय तरी 15 ते 17 रुपया हे खाता. नाल्लांचेर खाता. सो रस्त्यांचेर कितले खाता आसतले ते तूं पळय. सो PWD हे खा तेच आशिल्ले आनी आयज ते खा तेच उरलां. सो एक तर PWD खाता, चीफ इंजिनियर जावं तुजे बाकीचे इंजिनियर आसा, हे कित्याक एक्शन घेवपाक शकना? कारण खंय ना खंय तरी कोणाक ना कोणाक तरी फायदो जाल्लो आसता. अमित बाब, PWD पूण मिनिस्टर, पावसूय MLA. तितलो पडलो म्हणटा गव्हर्नमेंट. पावस युरोपाक मरे पावस आमकां जितलो पडटा न्ही ताच्या पेक्षा कितल्याच पटीन युरोपाक पावस पडटा. आमी आतां वेगवेगळ्या कंट्रीनी भोंवता. श्रीलंकेकूय तितलोच पावस पडटा मरे. हांव श्रीलंकेक 2 म्हयन्या पयलीं गेल्लो. सरळ रस्तो, एक खड्डो ना, प्लेन. म्हणजे तूं असो कर कॅरम खेळ रस्त्यार बसून. इतले स्मूथ रस्ते. एक्झॅजरेशन वर्ड्स आय यूज टू से कॅरम, पूण वाय देअर रोड्स आर बेटर दॅन आवर्स? पयशे ती गरीब कंट्री मरे आनी आमी तर श्रीमंत कंट्री. पणजेन 1400 कोटी म्हणल्या. 1400 कोटी तुका दिसता? तुज्या ऑफिसा भायर पडला जाल्यार तूं खंय खड्ड्यान पडत सांगूं येना. फाटलीं 4 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं हें स्मार्ट सिटीचें काम चल्लां. आनी तेच फोडिल्ले रस्ते तेच भरतात, तेच फोडटात, तेच भरतात, तेच अमित बाब, फोडटात. तुका हांव सांगता, 2 म्हयन्या आदीं म्हाजो हात मोडला ह्याच रस्त्याचेर पडून टू व्हिलर. मागीर पळय आतां ही परिस्थिती तुजी जाल्यार परिस्थिती लोकांची सामान्य कितें जाल्या म्हणजे कोणाचे कोणाक पडून गेले ना. सारको कॉन्ट्रॅक्ट बोडगिनी सारको देवळाच्या फुडल्यान पडला हांव. ताज्या कुशीक म्हजी आवय पडली. गटर ताजे 2 हाचे मदीं एक गॅप आशिल्ले. तिचोय हात थंयच मोडिल्लो. पूण चलता आसतना बायकारूय न्ही. कारण अचानक तुका खबरूच ना कितें ओपन आसा तें. सो म्हापशेच्या आमदारान तरी म्हाका तरी दिसता की फूल म्हापशेकारांक मोडकळीस हाडल्या. ही परिस्थिती आसा. म्हापशा बुडलां, फुटलां, कितें जालां, पडून गेल्लें ना. आनी बेसिकली तरी तो म्हणटा आमी सांगचें न्ही म्हणून. डोंट टेल अस वॉट वी हॅव टू डू. अरे वाय कांट यू डू इट? वी वील नॉट टेल यू. तुका जर दिसता की आमी सांगचें न्ही म्हणून तूं कर मरे तें. तूं कांय गजाली कर मरे. पणजेचो आमदार म्हणटा आपूण कितें करूं? स्मार्ट सिटी म्हाका लागत ना. स्मार्ट सिटीक चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. त्या सायडीन विश्वजीत म्हणटा जी सुडा आपल्याक लागना, चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. चीफ मिनिस्टर सांगता आनी कोण करता म्हणून. करता तरी कोण? देव करता? देवाक हरशीं म्हण हाणीन हाडलाच रे. आनी देवाकूय हाडलाच. सांगप म्हणल्यार अमित बाब, असेंब्ली जाली, युनायटेड ओपोजिशन आमकां दिसलो. सगळ्यांनी गव्हर्मेंटाक बरोच धरलो, धारेर धरलो. आनी पूण ही युनिटी जी आहा फक्त असेंब्लीनूच कित्याक दिसता? आनी ह्या फावटी मातशी तूं पळयशीत, विरेश, वेंझी, युरी, मातशे अपार्ट फ्रॉम विजय सरदेसाय, हे सगळे मातशे दिसले की बाबा करता कितें रे ओपोजिशन म्हणून. पूण ही युनिटी आनी हो आवाज आहा तो असेंब्लीच्या वेळारूच कित्याक? नाही, प्रश्न ॲज पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून म्हाकाय पडटा. जेन्ना आमी असेंब्लीन गोंयकारांचे विशय एकठांय घेवन लडटा, आमचे आमदार सगळ्या आमदारां बरोबर कॉपरेशन करून सरकाराक घेरपाचो प्रयत्न करता आनी सरकाराक आमी ह्या फावट घेरलाय, इन्क्लुडींग आमचो क्रूज. तूं क्रुजाचें नांव घेवन आपण क्रुजान जे विशय घेतिल्ले. सॉरी आय मिस्ड इट, बट what he took up was something that connects to middle class. सामकें वेंझीन घेतलेच. वेंझीचो आवाजूय मोठो आनी वेंझीचें कामूय मोठें, तशेंच क्रुजाचें, पूण तो सायलंट करता. पूण विशय तुवें जो प्रश्न केला तो खंय ना खंय तरी कित्याक दिसून येता की लेजिस्लेटिव्ह विंग पार्टीची एक आसता आनी देर इज अदर विंग वीच इज पॉलिटिकल विंग, वीच इज आउटसायड, वीच इज प्रेसिडेंट एंड द अदर टीम्स. खंय ना खंय तरी दिसूंक लागता की हांकां आर दे इन अलायन्स विथ गव्हर्मेंट? Are they having some interest with the government? Do they actually do the job of an opposition that is required to be done? आज आमी डेली रस्त्यार आसा. आज आम आदमी पार्टीचे आमचे लिडर्स, आमचे व्हॉलंटियर्स डेली रस्त्यार आसा. तूं सदांच कितें ना कितें आमी कितें घेता तें पळयलां. आतां सुद्दां एक प्रोग्राम आमचो चालू आसा. सो हे बाकीचे पार्टी कित्याक करना? हो जो जर तूं प्रश्न विचारत जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रश्न तुवें तांकांय विचारचो पडटलो. खंय ना खंय तरी ऑपोजिशन कॉम्प्रोमायज आसा. भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय ती स्वताच्या खुस्तार केन्नाच वावरान येना. दे यूज ऑल द ट्रिक्स इन द बुक ऑफ क्रुक्स. including the power of the opposition. Everything, including manipulating opposition to come to power. And that is precisely what we are seeing in Goa. That
if they can't come to power on their own, they will use somebody from the पण opposition to हातून come to ब्लेम power. तू बीजेपी कसो करतलो हा, BJP करत exact- when That's the point I'm opposition making. is compromised. That's the point I'm making. I am saying BJP is not strong. Opposition is somehow somewhere compromised. No, I'm saying you cannot blame BJP for this. No, You have to blame that- the opposition. Absolutely. I am saying that opposition is compromised. Opposition is absolutely compromised. That's why BJP can do what. आज जर आमी सगळे एकठांय जायत, चारूय पक्ष गोंयांत जे आज आमी म्हणटा 4 पक्ष आसा गोंयांत ते आज एक्टिवली काम करता. एक आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्डचे विजयबाब, काँग्रेस आनी RGP. हे जर एकठांय जावन चारूय अध्यक्ष एकठांय येवन जेन्ना सरकाराचेर बोलो घालतले, धावो घालतले, वॉर डिक्लेअर करतले, धांवतले सळो की पळो करून सोडूं येता हांकां. अरे उतरा पावलाचेर करप्शन आसा, उतरा पावलाचेर इश्यू आसा. एक स्टेप आउट, यू टेक वन स्टेप इन गोवा, यू वील फायंड करप्शन ऑफ BJP. एक स्टेप तूं हांगाच्यान थंय गे, यू वील फायंड सम प्रॉब्लेम ऑफ दी अदर. बट विचारपीच कोण ना. आनी हांकां दिसता अरे मारू बाबा आम आदमी पार्टी मारता जाल्यार आमी दुसरे कडेन कॉम्प्रोमायज केल्या, ते कांय उलोवचें ना. आनी परिस्थिती अशी आसा की आमी जर विशय घेतले सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेरूय पळय, आमी सी टुडे AI इज बिकम स्मार्ट, नॉट स्मार्टर दॅन ह्युमन्स, बट दे कॅन डिटेक्ट. सो आमी आतां AIच्या अंडर सोशल मिडिया आमी स्कॅन करता, हे कोणाचे फॉलोवर्स, देर आर फेक प्रोफायल. सो मोस्ट ऑफ दीस पार्टीज, आम आदमी पार्टीन अजून एक फेक प्रोफायल क्रिएट करूं ना. RGP आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा आनी पक्ष खंयचे आसूं, BJP आसूं, आनी सगळ्यांच्यो फेक प्रोफायल्स आसा आनी कॉमनली कमेंटींग ऑन अस, मे बी पर्सनल ऑर वॉट एवर दॅट इज देट. तातूंतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की BJPचे जे आसा पळय ते करतात आमचेर, पूण ताजे भायर बाकीचे पक्षाचे जे आसा ते आज आमी रस्त्या सारको विशय घेतलो सुद्दां जाल्यार म्हणटा अरे ते कितें आसा तें काम चल्लां पळय मरे. आमी जेन्ना हे लोकांचे विशय घेता तेन्ना तांकां हांकां कित्याक दुखता हें कळना म्हाका. जेन्ना आमी विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट विशय घेता, लोकां खातीरचे विशय घेता, तेन्ना हांणी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. जे सगळे विरोधी पक्ष आसा तातूंत देर इज नो कॉम्पिटिशन टू टेक अ स्पेस ऑर गेन दॅट स्पेस अगेन्स्ट BJP. इट्स व्हेरी इझी. भारतीय जनता पार्टीच्या विरुद्ध 67% लोक वोट करता. म्हणजे गोंयच्या 2/3 जनतेक भारतीय जनता पार्टी नाका, पूण खंय ना खंय तरी जो विरोधी जो वोट आसा तो स्प्लीट जाता, म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीक ताजो फायदो जाता. आनी हे भारतीय जनता पार्टीक खबर आसा. सो दे वॉन्ट दॅट ओपोजिशन स्टेज डिसयुनायटेड, दॅट ओपोजिशन इज ऑलवेज एट डिफरंट म्हणजे ते वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तोंडां करून राविल्ले तांकां जाय. आनी दे आर डुईंग इट अँड दे आर प्लेईंग इट व्हेरी नायसली. सो देर इज लॉट ऑफ आय स्ट्रॉंगली बिलीव that somehow खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टी funds lot of the persons from opposition, and that is why this problem comes up. की जेन्ना आमी विशय घेता तांचे विरुद्ध तेन्ना आमचेच जे विरोधक आसा ते आमचेर कुरगोडी करता, आमकां त्रास करता, आमचेर कमेंट्स मारता. आनी ना जाल्यार वाय शूड यू कॉमन विशय न्ही, एका प्लॅटफॉर्मार येवपाक कित्याक प्रॉब्लेम आसपाक जाय सगळ्या ऑपोजिशन. बट यू अग्री BJPक डिफीट करपा खातीर all the opposition has to come together. See, I always believed that, and that is why we stood up with together for last election, लोकसभेचे इलेक्शन. पण लोकसभेचे इलेक्शन जाल्या उपरांत इमिजिएटली एक म्हयनो 2 म्हयने जावना काँग्रेस पक्षाच्या विविध गटांनी प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवन सांगल्यो की आमकां हें नाका, आमी इलेक्शन एकटे सेपरेट लडपाक जाय, वी शूड नॉट हॅव एनी अलायन्स. म्हणलें काम जालें वयस मेलो. आज आमी ह्या गोश्टीचेर विश्वास कित्याक दवरूं सांग म्हाका तूं. आज जेन्ना तूं प्रश्न विचारता खंयच्याय काँग्रेस पक्षाच्या लिडराक, खंयच्याय लिडराक जा, तो MLA आसूं मागीर आनी कोण आसूं, अरे इतल्या बेगीन कित्याक थारावया, 1.5 वर्स उरलां मरे इलेक्शनाक. म्हणजे केन्ना थारावया, 22 जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना 20 दिसा पयलीं थारावया अलायन्स करचें म्हणून, काय आज तयारी अलायन्स जातली काय ना. लोकांचो कित्याक दवरपाचो विश्वास. आज लोकांची परिस्थिती अशी जाल्या न्ही, आज जे उडयो मारून गेले काँग्रेस पक्षाचे कितले जाण गेले, 8 जाण गेले ह्या फाटले फाटीय गेल्ले. ह्या फाट तांणी शपथ घेतली. खंय घेतली शपथ? महालक्ष्मी, देव बोडगेश्वर, बांबोळेचो खुरीस, कापासदात आसा खंयच्या एका सामान्य मनशाक वचून थंय शपथ घेवन देवा विरुद्ध काम करपाक. देवा विरुद्ध गेले, लोकांच्या मॅन्डेटी विरुद्ध गेले. कित्याक गेले, कसल्या कामाक गेले, कितें सांगून? डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कसलो? आपल्या बोल्सांचो. आनी ते आमी पळयलें कितें जालें तें. आज दिगंबर कामत जेन्ना मंत्री जाता तेन्ना सांगता की अरे काँग्रेस पक्षांत ना पूण केन्नाच बरें करूना म्हणून. जो मनीस आपली आवय, जी आपली मातृपक्ष आसा ताका गाळी मारता, त्या मनशाचेर कसलो विश्वास दवरपाचो. सो आज लोकांचो काँग्रेस पक्षा वयलो खंय ना खंय तरी जो विश्वास आसा तो गेला, ताका तडो गेला. सो आज गोंयकारूय एक
ऑपोजिशन अशें सोदता whom they can bring to power for bringing that change into Goa. पूण And we अलायन्स want to do जातली that. काय ना अमित? हांव नको हांव तुका सांगपाक कोणा बरोबर करूं एवरीबडी सिम्स टू बी कॉम्प्रोमायज खंय ना खंय तरी आपलो स्वार्थ घेवन जेन्ना जेन्ना लोक तुका तूं जेन्ना हात हांव परत एकदां रिपीट करता हेच गजाल हांव पयलीं सांगलो वेन आय एक्सटेंड माय हँड टू यू टू शेक हँड्स विथ यू आय ट्रस्ट you that you will never pull me down, you will never pull my hand and throw me down, but this has happened. आम्ही पळयला की अलायन्साक जेन्ना जेन्ना आमी फुडें सरता खंय ना खंय तरी तातूंत भितर कोण तरी आडकाटे हाडटा कोण तरी हें आसा म्हणजे अशे तरेन परिस्थिती निर्माण जाता की तुजो विश्वासघात जाता आनी डिस्ट्रस्ट जेन्ना जाता तेन्ना ती खंयचीच रिलेशनशीप अलायन्स आसूं फॅमिली आसूं किंवा मोग आसूं खंय ना खंय तरी डिस्ट्रस्ट जेन्ना जाता तेन्ना ते रिलेशनशीप सर्वायव जायना आनी तेन्ना कितें आसता यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग इनफ टू से दॅट येस if that distrust is going to destroy that relationship, I will fight these elections for benefit of Goa and Goans. But your senior leaders in Delhi have already said that they are out of India alliance. Okay, and you are looking for an alliance in Goa. Why? न्ही अशें हांवें केन्नाच म्हणून हांवें तुका आतां लास्ट टायम आफ्टर दॅट अलायन्साचो जो विशय आशिल्लो तेन्ना सेंट्रल लिडरशिपान जेन्ना म्हणिल्लें आनी आमी म्हणिल्लें की at this stage we are not even looking at and thinking about alliance म्हणून आय एम व्हेरी कॅटेगॉरिकली आय मेड दॅट व्हेरी कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट की अलायन्स नाका आमी एकटेच लढुया म्हणून कारण कितें आसा तुका सांगता इंडिया अलायन्स जेन्ना घडलें ताचो आमी प्रत्यय पयलो कितें जालें तें भारतीय जनता पार्टी 400 पार कित्याक म्हणटाली जी कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट आसा कॉन्स्टिट्युशन आसा तें तांकां एमेंड करपाचें आशिल्लें अशे तरेन एमेंड करपाचें आशिल्लें की दे विल स्टे इन पावर साम दाम दंड भेद करून करप पूण खंय ना खंय तरी इंडिया अलायन्स घडलें आनी तांकां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळना आज देर इज अ चॅक ऑन दीस पार्टी वीच इज इन अ मोड टू डिस्ट्रॉय इंडिया ताज्या मागीर इलेक्शन जालें हरियाणाचें ताज्या मागीर गुजरातान इलेक्शन जालें बाय इलेक्शन जालें हरियाणा इलेक्शन जालें तेन्ना काँग्रेस पक्षान कितें केलें हरियाणा इलेक्शन काँग्रेस पक्षान सांगलें पयलीं इंडिया अलायन्सार करून लढुया म्हणून एक सीट मागिल्लो तांचे कडेन आनी आमी 5 मागिल्ले शेवट पर्यंत तांणी एकूय सीट दिलो ना आनी इलेक्शन इंडिपेंडंट लढलें आनी कितें जालें तें तुवें पळयलें गुजराताक बाय इलेक्शन जालें तांचे 6 सीट आनी आमचो 1 सीट तांचे 6 आमदार बीजेपीक जॉयन जाले आनी आमचो एकटो रिजायन जालो तांचे जेन्ना इलेक्शन अनावन्स जालें तेन्ना आमचें जावन आशिल्लें तांणी सांगलें तुमी आमच्या विरुद्ध इलेक्शन लढूं नाका आम आदमी पार्टीन आपलें उतर पाळ्ळें आमी तें इलेक्शन लढलें ना ताच्या मागीर आमचें बाय इलेक्शन जालें तांणी एक्झॅक्ट शॉप फिरून थंय आमच्या विरुद्ध उमेदवार दिलो खर्च केले पयशे कॅम्पेन्यूय केल्यो अशे तरेन लढले की वी आर ऑपोजिशन आनी येट आर कॅन्डिडेट वन इन स्पायट ऑफ बीजेपीज मशिनरी बींग यूज अगेन्स्ट अस एंड काँग्रेस वर्किंग अगेन्स्ट अस सो कसो विश्वास करूं सांग म्हाका तूं आज जेन्ना आमी गोंयान काँग्रेस पक्षा बद्दल उलयता आज आमी जेन्ना काँग्रेस पक्षान 2दा डिफेक्शन जाली 2दा लोकांक फटयले देवाक फटयले आनी आज तांचे हांगच्यान थंय गेले ते काँग्रेस पक्षाक गाळी मारतात म्हणजे दिगंबर कामत जाका काँग्रेस पक्षान मुख्यमंत्री केलो आज तो मुख्यमंत्री न्हय ही इज डावनग्रेडेड हिमसेल्फ टू अ मंत्री वर्किंग अंडर समबडी एल्स हू सेज दॅट काँग्रेस पक्षान म्हजी वाट लायली काँग्रेस पक्षान म्हाका कितेंच बरें करूं ना सो वॉट इज रॉंग आयदर दिगंबर कामत चूक आशिल्लो काँग्रेस पक्षान कितें तरी डिफेक्ट आसा खंय कितें आसा एट द एंड ऑफ इट वाय इज दॅट ट्वायस देर आर डिफेक्शन्स एंड येट they say that we don't want to go in alliance हे तांचे कडल्यान येता स्टेटमेंट आफ्टर वी हॅव सीन टू इट दॅट देर अलायन्स कॅन्डिडेट वन आनी एक गजाल म्हाका हांव तुका ग्रावंड रियालिटी सांगता काँग्रेस पक्षाक एकूच गजाल जाच्या बेजिसाचेर ते सांगता की दे आर अ बिगर पार्टी म्हणून एक तांचे कडेन एक तो वोटर आसा जो आज 2दा डिफेक्शन जावनय प्रॉबेबली तांचे बरोबर रावता अशें तांकां दिसता ना कार्डर आसा ना काम करपी लोक आसा आमी अलायन्सा अंडर काम करता आसतना ही गजाल पळयली सांताक्रुजा सारक्या जाग्याचेर जे ते म्हणटा की आपलो बेस्टियन म्हणून थंय बुथाचेर वॉलंटियर नाशिल्ले ते हांवें दिल्ले म्हणजे कालापुरा फॉरगेट मेर्शे आनी चिंबला कालापुरा बुथाचेर वॉलंटियर नाशिल्ले सो कॅडर नासतना जेन्ना आज काँग्रेस पक्षान भितर कितें चल्लां तें तुवें आनी हांवें पळयलां आज काँग्रेस पक्षान कितें चल्लां झगडी मारामारी एकामेकांची तोंडां पळयना एकामेकांचेर ते रस्त्यार रावन उलयतात कोणाचेर विश्वास करूं सांग म्हाका तूं सो हे जेन्ना गजाली आमी उलयता आनी जर काँग्रेस पक्ष सदांच सांगता की वी वील टेक अ पिगी बॅक रायड ऑन द वोटर हू हॅज बीन ऑनेस्ट टू अस एंड वी हॅव बीन वोटींग फॉर अस आय एम शुअर वन डे दीस वोटर आफ्टर 2 डिफेक्शन वील रियलायज की आतां हांकां जाग्यार हाडटलो जाल्यार आमी कितें तरी पर्याय सोदचो पडटलो म्हणून
कारण भारतीय जनता पार्टीचो डिफीट करप, भारतीय जनता पार्टीच्या करप्शनाचो डिफीट करप इज द मेन इंटेंशन ऑफ द वोटर्स. दॅट इज वाय 67% ऑफ गोवन्स वोट अगेन्स्ट BJP. But who gets them back to power? Congress. बट 33, see, it has become like a, yeah, let me just complete. 33 आसा आज काँग्रेस रुलिंगान. 31 पयलींचे काँग्रेसवाले. सो इट्स अ बँक ऑफ MLAs which are being, बँक is कोणाची? बँक transferred. काँग्रेसाची. पूण लोन कोणाक मेळटा? BJPक मेळटा. आनी खरो जो वोटर जाका खरीच गरज आसा डेव्हलपमेंटाची, ताज्या हातान बाबाजी का टुल्लू. EMI कोण भरता? EMI आमी गोंयकार भरता आनी ते पयशे खाता कोण? BJP. सो हे सगळे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की फटवता तो गोंयकार. आनी ह्या फाट आमी ठरयलां की गोंयकारांक ह्या फाट आमी फटूंक दिवचें ना. गोंयकारांक जागो करपाक जाय. न्हिदला गोंयकार, मान्य करता हांव. गोंयकार आज न्हिदला. गोंयकाराक खंयच पडून गेल्लें ना अशें दिसता. पूण हें फक्त दिसता, भितरल्यान घुसमुसता. आज पणजे सारक्या शहरान तुजो हात मोडलो म्हणटा तूं. पणजी मोडल्या, पूण लोक उलयना. कितें अरे बाबूश कितें करतलो, म्हाका कशें, अरे आमची थोडे अशें आसा की ते सगळे सोड रे, अशें तशें BJPकूच मारूंक जाय न्ही मत. अरे मागीर उलयता कित्याक? वाय डू यू डिस्कस वेन वी आर हॅविंग डिनर की अरे कितें सांगू, म्हजो टायर फुटलो, म्हजें अशें जालां, म्हाका उदक येना, म्हाका उलोवं नाका. इफ यू फील दॅट यू हॅव टू ब्रिंग दॅट चेंज, बी दॅट चेंज. बूथ शिकय. नाजाल्यार ना हांव भक्त, हांव तांचो वॉलंटियर, म्हाका कितली बडी मरे, म्हजें कांय जायना रे, पूण हांव BJPकूच माता म्हटलो. अशें म्हणपी 15% मतदार लज नाशिल्ले. आय कॉल देम शेमलेस बिकॉज नॉट दॅट द BJP एज अ पार्टी ऑर सरकार तांकां डिफरन्शिएट करता आनी तांचें बरें करता. सगळ्यांचीच वाटलान उडयल्या. तातूंत भितर BJPचो कार्यकर्तोय यूज करता न्ही रस्तो. आज शिवल्ले ना BJPचे कार्यकर्ते. एकदां रावंड मारून पळय म्हणून सांग ती डेव्हलपमेंटाक आयिल्ले MLAक. एकदां बाद्यान वच आनी पळय म्हणून सांग कितें परिस्थिती जाल्या. 2 म्हयने पयलीं केल्लो रोड. त्या इंजिनियराक भितर उडोवंक जाय आशिल्लो, त्या PWD कॉन्ट्रॅक्टराक भितर उडोवंक जाय आशिल्लो, पूण ताका आनी 4 कामां दिल्यां. करप्शन कशें जातलें? 40% जे कलेक्शन जाता, 10 फावटी रोड केल्यारूच 40 जाता न्ही. रस्तोच जर टिकलो 10 वर्सां जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांक काम खंयचें आनी MLAंक पयशे खंयचे आनी BJP कडेन पयशे खंयच्यान येतले. सो ऑल दीस इन्फ्रा जे म्हणटा आमी, हें केलें तें केलें. 500 कोटीची गजाल 1000 कोटींक केली आनी तांतल्यान 500 कोटी खाले आनी दाखयलें की आमी इन्फ्रा केलो म्हणून. अरे सामान्य मनीस खूश आसा? सामान्य मनीस आज चवथेच्या खरेदीक जेन्ना वतलो, फुडलो पगार तो ह्या फुडल्या ह्या 4 दिसांनी सोंपयतलो. हे गजाल लक्षांत दवर सूरज. when I am saying this and I know what it means. I have employed lot of middle class people. They have asked for advance of फुडल्या म्हयन्याचो. अरे म्हणलें पूण सोंपलें जाल्यार ना सर चवथ न्ही. सो हे सामान्य मनशाचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना. आज 20,000चा पगारवालो जेन्ना 220 रुपयाची दाळ आनी 160 रुपयाचें तेल घेता, पामोलीन 160 रुपया पामोलीन. तूं जर ते सनफ्लावर घेत जाल्यार 220 पावला. खबर आसची ना चीफ मिनिस्टराक, गेला खंय बाजारांत तो? खबर आसची ना आमच्या मिनिस्टरांक, ते केन्ना वचूंकूच ना बाजारांत आनी तांकां खबरूच ना की दाळ खंय पावल्या, भाजी खंय पावल्या. सो आज एक चवथ करतलो जाल्यार 10-15 हजार जाय 5 दिसांक. खूब दिसांनी म्हाका म्हायती मेळ्ळी खूब जाण 1.5 दीस केले गणपती म्हणून, की परवडना म्हणून. कित्याक कॉम्प्रोमायज करची मिडल क्लासान? सो वेन आय टॉक अबाउट वेन यू सेड नॉन पॉलिटिकल, येस दीस इज नॉन पॉलिटिकल, बट वाय, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? कोण हाका जबाबदार? राजकारणी जबाबदार, म्हारगाय वाडपाक जबाबदार, टॅक्सेशन वाडपाक. प्रत्येक गोश्टीचेर GST. कित्याचेर GST ना? मरपाचेरूय GST आसा आज. मेलोय जाल्यार सूख ना, थंय GST भरची पडटा. ते ओडटात, ते काडटात, ताजे ते कड घेता, ताजेर सुद्दां GST. येस अमित बाब, आमी फुडें सरया आतां. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, देर इज अ लॉट ऑफ सेईंग ओपोजिशनान अमित वर्सीस अमित जाला आनी सगळो बोवाळ निर्माण जाला. अमित हांव, हय. दुसरो कोण? दुसरो अमित अदृश्य जाला असो. ते हांव नको, पूण सी माय रिलेशनशीप विथ अमित पाटकर इज व्हेरी नायस. या वॉट एवर हुएवर सेज म्हाका पडून गेल्लें ना. फाटीं तुजे कितें आउटबस्ट कितें असले अगेन्स्ट? नो, आय एम व्हेरी वोकल. हांवें ताका फोन घेवन हांव अरे मागीर तो म्हणटा अरे कितें रे, हांवें घेतलें मरे तुजे फोन. पळय अजुनूय अमिताक फोन मारलो, अमित घेता अशें न्ही. पळय रिलेशनशीप एज फार एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन इज ऑल्सो कन्सर्न. विजय बाब आसूं किंवा तुजो वो आसत अमित पाटकर किंवा LOP आसत, एल्टन आसूं, कोणीय आसूं, फोन घेता. वन थिंग इज दॅट
आतां एज फार एज द अदर सायड इज कन्सर्न, अदर MLA आसता तो आतां थोड्यांक फोन घेवपाची संवय ना, ते घेना आनी आमी तांकां करना आनी गरजूय पडली ना. बट इट इज नेवर अमित वर्सीस अमित. वन थिंग आय कॅन टेल यू, म्हजो फोन असो केन्नाच जायना की हांवें फोन घेतलो ना. तो कोणीय करूं मागीर, आनी तुवें पळयला आसतलें तें. आय एटलीस्ट रिटर्न कॉल्स एंड समटायम्स यू डोंट कनेक्ट एंड समटायम्स यू मे नॉट, बट आय थिंक बेस्ट प्रॅक्टीस इज टू टेक कॉल्स. खंय ना खंय तरी आमी एज बिजी उरता आनी घेवपाक जायना. पूण हाजो अर्थ अमित विरुद्ध अमित आसूंकूच शकना. ट्युनिंग बरी आहा अमित वर्सीस अमित. See, one thing is that I know how to tune something that is not in tune. ते सिंक जावना, सारको ना जाल्यार ताका सिंक करून कशें वाजोवप तें तशें म्हाका म्हणप खबर आसा. लास्ट टायम वी सॉ दॅट देर यू आर नॉट इन सिंक विथ दॅट अमित. If you are not in sync, captain would have lost election. हां. I retuned whatever that was required to be retuned. There are lot of, see, कशें आसा न्ही, काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती हांवें पळयल्या. काँग्रेस पक्षान 1 आनी 2 ग्रूप आसा अशें ना, 10 ते 15 मिनिमम ग्रूप आसा. आमी इंडिया अलायन्साक जेन्ना काम केल्लें तेन्ना पळयलें, तो काम करता जाल्यार दुसरो करूंक सोदना. ही परिस्थिती आसा. पण कामूच एट द एंड ऑफ इट, कॅप्टन हरप वूड हॅव बीन इंडिया अलायन्सीस डिफीट. आमचो हेतू एकूच आशिल्लो की कॅप्टन जिखपाक जाय. कॅप्टन विर्यातो जिखलो, 15,000च्या मताधिक्यान जिखलो. वेन ऑल ऑफ अस वर वर्किंग टुगेदर. इमॅजीन इफ वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर. दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी काँग्रेसांतलेच लोक कॉम्प्रोमायज जाल्ले, हें हांव ठामपणे सांगता. वी अग्री दॅट इफ ठामपणे सांगता. आपाचे जर ते वेली आनी बेनावली ते वेली बेनावली कुर्तोरी, आमचो रॉक म्हणून एक आसा, ताणें 60-70 मिटिंगो स्वता केल्यो. मडकय सारक्या गांवांत हांव 2 दीस रावलो. मडकय 4,000 पावले. हय. एसेंब्लीक तितली पडूनाशिल्ली, थंय पडली तेन्ना. मडकय 4,000 सुमार, 3,900 सुमार मतां पडले तांकां. हांव 2 दीस रावलो मडकय. हांव काणकोण वचून आयलो. आमी काणकोण भोंवताले. आमी ज्या जाग्यार आमी इन्फ्लुयन्स करूंक शकता थंय भोंवले. नॉर्थानूय आमी तेंच पळयलें. नॉर्थान चीफ मिनिस्टरान चॅलेंज केल्ली मरे, 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आपूण लीड घेतलो म्हणून. त्या दिसा म्हाका अजुनूय उतर याद आसा की सांताक्रुजान जर BJP लीड घेत जाल्यार हांव इलेक्शन पॉलिटिक्स सोडटा म्हणून. इट वॉज नॉट एरेगन्स. आय वॉज ओन्ली ट्रायंग टू कावंटर एरेगन्स ऑफ BJP. BJP आज एरेगंट जाला. BJPचे पक्षांतले लोक आज एरेगंट जाला आनी तांकां दिसता की गोंयकारांक कितलोय टू टेकन फॉर ग्रांटेड घे, दे वील नॉट मायंड इट. बट दॅट इज नॉट ट्रू. आज गोंयकारांक हांव जेन्ना म्हणटा दुखोता, 7 नोट्स बँडान ते आतां सारकें परफेक्ट काडला. आनी आय एप्रिशिएट अ बँड वीच इज लोकल, वीच इज कम टू दीस लेवल टू से दॅट की खंय तरी दुखोता. हें कितें मोगाचेंच न्ही, पूण आज गोंयकार प्रत्येकाक कितें ना कितें तरी तोपता आनी दुखता. सो अशें चिंतूं नाका की गोंयकार रडना आनी आवाज करना म्हणून ताका दुखना, म्हणून ताका दुखता. आनी कितले हे फेक जे करता पळय इव्हेंट, हे ते कांय न्ही करून मागीर निमाणेशी शेवटाक खंय येतले, हिंदू विरुद्ध बाकीचे, आनी आपूण हिंदूंचे रक्षक म्हणून येतले फुडें. म्हणजे ज्या लोकांनी खापरेश्वराचें देवूळ मोडलें ते आज सांगता आमी हिंदूंचे रक्षक म्हणून. आनी एक गजाल देवान दाखोवन दिली की त्याच जाग्यार परत ते देवूळ निर्माण जालें आनी त्या देवळाच्या उद्घाटन म्हणजे जे पुनर्स्थापना करपाक हेच लोक जाणी हें देवूळ मोडिल्लें ते आशिल्ले. दॅट इज द आयरनी. एंड दॅट इज वाय आय ऑलवेज टेल एवरी हिंदू की फेक हिंदुइजम न्ही, हें लक्षांत घेया. ते देवूळ काळखा रात्रीन मोडपी जे लोक तेच सकाळीं थंय शाली घालून घेताले आपल्याक. म्हणजे आयरनी पळय तूं. एंड वेन आय से दीस एज अ हिंदू हांव सांगता तुका, आज हिंदू हॅज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय BJP. 4 शिवाजीचे पुतळे बांदले म्हणजे तुमी शिवाजीचे व्हडले भक्त अशें दाखयतले अशें चिंतूं नाका. ताका वचून परते तुमी पळोवना वचून थंय. खरे जर शिवाजीचे भक्त आसा तुमी जाल्यार सुराज्य गोंयांत जावंक जाय आशिल्लें. डिविजन जे करता ते तुमी शिवाजी महाराजाच्या भितर राज्यान कोण कोण आशिल्ले शिलेदार बी ते तुमी केन्ना पळयला. पण आज डिविजन करूंक भोंवता. आनी एट द एंड ऑफ इट गोवन्स केन्नाच डिवायडेड नाशिल्ले, ते डिवायडेड दिसपाक लागले. तूं सोशल मिडियाचेर कळटा आरे तो कितें म्हणटा, एक मुसलमानांक हिंदू, हिंदूक मुसलमान, तातूंत भितर कॅथलिकाक आनी कितें. ये दीस इज रॉंग रे. दीस इज नॉट गोवा वीच वी हॅड सीन 20 years बॅक. हे BJPच्या राज्यान जालां कितें. सो तूं जेन्ना पॉडकास्ट उलयता एज अ गोंयकार, राजकारण हाडचें न्ही खंयच्या पॉडकास्टान अशें म्हणप आसता, पूण येता घोवन करून
कारण एक सामान्य फायनली आम्ही जी अपॉलिटिकल म्हटलेले तर फायनली तो फुल ऑफ आय एम पॉलिटिक्स व्हेरी मच पॉलिटिकल टुडे, Yeah. सो आय कॅनॉट बी दॅट आय कॅन स्टे I wanted अपॉलिटिकल. to keep it to पण the हांव ज्यो motto. गजाली उलयला न्हू सुद्दां, दीज Yeah. आर आय एम टॉकिंग अबाउट समथींग दॅट कन्सर्न्स मी एज अ गोवन. एक गोंयकार म्हणून म्हाका दुख्ख जाता. एक गोंयकार म्हणून म्हाका अशा गोश्टीचें दुख्ख जाता की म्हजें जें इल्लेंशें गोंय आसा तें खंय ना खंय तरी डिस्ट्रॉय जाता. खंय ना खंय तरी आज गोंयकारपण शेणटा. आज गोंयान हजारांनी भायले जाका आमी म्हणटा, हे भायले लेबर जे आसा आमी तांकां म्हणटा पळय मायग्रंट म्हणून, दे आर नॉट आवर प्रॉब्लेम. Migrants today are keeping Goa cleaner by collecting the garbage that we are creating. गोंयकार कचरो एकठांय करपाक भोंवना, पूण ते खंय तरी आसा. माय प्रॉब्लेम इज द मायग्रंट हू हॅज कॅप्चर्ड आसागांव, हू हॅव कॅप्चर्ड नाव, हू आर बिल्डींग हावजीस. 1 लाख स्क्वेअर मिटर, 50,000 1 लाख स्क्वेअर मिटरान जमीन घेता पळय, दोज आर माय बिगेस्ट कन्सर्न एज मायग्रंट्स, बिकॉज नाव दे आर कनेक्टेड विथ पॉलिटिशियन्स. ते सांगता आमकां कितें आसा जाल्यार सरकारा कडेन काम आमी करून घेता म्हणून, आनी दे आर कॅपेबल अँड दे डू इट. अँड दॅट इज वॉट इज सरप्रायझींग टू मी अँड दॅट इज वॉट इज शॉकिंग टू मी. कारण हांकां बसयता हाडटा भारतीय जनता पार्टीच. भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टरांनी जी कन्वर्सनां आज केल्या तातूंतल्यान जे आज कोण येता, आतां तूं सिंपल तुजे ते 70 सारक्या गांवांत ते बिचोलेक सरवण 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन आज प्रोजेक्ट येता. 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन 200-250 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट ते. You cannot afford it. The plot is costing nearly 1 lakh per square meter. कोण येतले? सो 5 ते 10,000 नव्यो भायल्यो फॅमिली येतल्यो थंय, हू आर गोइंग टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ दीस एंटायर विलेज. साखळे सारक्या गांवांत आज प्लॉटिंग चल्ल्या. गोंयकारांची कॅपेसिटी ना घेवपाची. पेडण्यां, मांद्र्यां, कोण गोंयकार सोदचो पडटलो तुका कोरगांवां बिरगांवां वचून की आरे खरोच, अनलेस somebody becomes वर्माकर और गुप्ताकर, कर लायले की मागीर ते जाण की गोंयकार जाले म्हणून. पूण ही परिस्थिती आज, आनी आज दादागिरी जावपाक लागल्या. आज धंद्यान सगळे घुसल्यात आनी तांच्यो फायली 2 दिसांनी येता रे. आमी कितें म्हाका 6 म्हयने लागले म्हज्या एका प्रोजेक्टाचे म्हणजे रेस्टॉरंटाचे लायसन्स घेवपाक. ते हाजें सादें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें 6 काय 7 म्हयने लागले. आनी आज दिल्लीवालो आयज फायल घालता आनी फुडल्या विकान घरा घेवन येता फायल. म्हाका लज दिसली म्हजीच, आनी ते कितें दिवचें पडलें ती गजाल वेगळी. पूण ही परिस्थिती आसा. आज हांव पॉलिटिशियन आसुनूय जर म्हाका हें परिस्थिती जर हाडल्या सरकारान, जाल्यार म्हाका ह्या गोश्टीचो राग येतलोच. आनी तुज्या प्रत्येक पॉडकास्टान म्हजो राग पॉलिटिकली येतलो. कारण दीस इज द फेट अँड स्टेट ऑफ गोवा अँड गोंयकार टुडे. आमी आमच्या राज्यान गोंयकार म्हणून परकी जाले आनी आमकां जबाबदार हाका सर्वस्वी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा. सो आमकां आयज कळोन येयलें की अमित बाबा खरेंच दुखला. अमित बाबाकूच न्हू तर प्रत्येक गोंयकाराक जो ताणें म्हटला ती गजाल खंय ना खंय तोपता आसतली बारीक तरी. कित्याक रस्ते म्हणटा ते, उदक म्हणटा ते, लायट म्हणटा ती आमची बेजीक गरज आसा. आनी ताणें खुबशी गजाली आमकां सांगली, जशी गोंयकारांक मायग्रेशन जाता, द होलसेल लँड कन्वर्जन एंड ऑल दीस इश्यू ही टच्ड अपॉन. एंड एक्चुअली what he speaks, most of the Goans talk about that. But basically कितें जाता कितें ते फेसबुक ते सोशल मिडियाचेरूच उरता. And we hope Amit Bab, this coming elections changes the fate of your party. Opposition comes together to fight the BJP, or maybe whatever. I'm not saying BJP should win or AAP should win or Congress. Maybe the people should come out and vote the best person who can take Goa forward, who will save the identity of Goa. Thank you, Amit Bab, for giving us your precious time today. आणि हांव जाणा तुका सकाळी केसी असली, सांजे केसी आहा, पूण तरी सुद्दां तुवें तो अर्द वर आमकां दिलो. देव बरें करूं तुजें. थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.